हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त मजेत अशी. तर सांगपाची एक गोष्ट म्हटल्यार न्ही, फाटल्या दिसांनी एक 5-6 दीस पयलीं न्ही म्हाका एक म्हजे व्हिवर किंवा सबस्क्रायबर हेणे न्ही कमेंट केल्ली की तू जेन्ना व्हिडिओ स्टार्ट करता पळय न्हू, तू म्हटल्यार हांव जेन्ना व्हिडिओ स्टार्ट करता पळय न्हू तेन्ना अशें म्हणटा पळय की आमी बरी आसा, एकदम मस्त मजेत अशी म्हणून तेका खूब आवडटा, बरें दिसता, एक पॉझिटिव्ह अशी फिलींग येता खंय. तर तुका पयलीं म्हटल्यार थँक्यू की हांव जें कितें उलयता पळय तें तूं इन अ पॉझिटिव्ह वे घेता, हेका लागून तुका खूब खूब थँक्यू. आनी सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार न्ही हितून अशें की लायफान टेन्शन्स मागीर अशें वायट गोश्टी खूब कितें घडत रावतल्यो, खूब कितें लायफान अशें वायट जें आसा पळय तें जाताच. अशें ना की सगळ्यांच्या लायफान सदांच डेलीच वायट गोश्टी घडटा अशें ना, बट आसता न्ही अशें कितें तरी आसता जें आमच्या मना सारकें जायना, आनी जी गोश्ट आमच्या मना सारकी जायना तेका आमी म्हणटा की ना वायट गोश्ट अशें म्हणून. तर हें सगळ्यांनी लायफान चलत रावतलें, बट सदांच उठून तेंच टेन्शन घेतलें, तेच सगळें घेवन बसलें आनी अशें तोंड वांकडें करून रावलें न्हू, हितून कांय अर्थ असो आसना. म्हटल्यार हें सगळें जें आसा पळय तें म्हाजें थिंकिंगा. अशें म्हणना की तुमी बी लायफान हें कंपल्सरिली अप्लाय करूंकूच जाय अशें ना, बट तुमी बी एकदां चिंतून पळयात की हांव बी पयलीं अशेंच करतालें. कितें मातशें कितें जालें न्हू, भरपूर टेन्शन घेवन बसप, तें चिंतप आशिल्लें तकलेंतल्यान न्ही, तें भायर सरपाक ताका चान्सच दिवप नाशिल्ले, तेजेर परत विचार करत रावप आशिल्लें. आनी कितें जाता, एक कितें वायट गोश्ट जी आसता पळय जाय, एक कसली नेगेटिव्ह तुमच्या लायफान कितें घडलें जाल्यार तेजेर तुमी जेन्ना परत विचार करत रावता पळय न्ही तेन्ना न्ही म्हटल्यार अशें आतां तुमी चिंतत म्हळ्यार तेजेर पळय न्ही जेन्ना तुमी परत चिंतत रावता पळय तीच गोश्ट न्हू, तेन्ना न्ही खुबशे वायट थॉट येता मायंडान की हां अशें जावपाक शकता फुडें, हां तशें जावपाक शकता, हो म्हाका असं म्हणपाक शकता, तो म्हाज्या वांगडा तशें करपाक शकता, हेंच न्ही सगळें चलत रावता मायंडान. सो आमी न्ही ते जर म्हळ्यार जें कितें वायट गोश्ट आमच्या वांगडा घडल्या, जावं कितें लायफान वायट टायम जो आमचो येयला पळय न्हू, तो सायडीन दवरून जर पॉझिटिव्ह ज्यो गोश्टी घडटात तेजेर जर कॉन्सन्ट्रेट केलें न्ही जाल्यार लायफ न्ही खूब मातशें इजी वयता. आतां अशें म्हणना की कितें वायट जालें न्ही जाल्यार ती गोश्ट थंयच स्टॉप करून न्ही फकत पॉझिटिव्ह गोश्टीचेरूच फोकस करप अशें म्हणना. जें कितें वायट घडटा तेजेर एक वन टायम सोल्युशन काडप, म्हळ्यार एकदां चिंतप, डिस्कस करप, तेजेर एक सोल्युशन काडप आनी तो टॉपीक जो आसा पळय तो थंयच क्लोज करप. परत तेंच चिंतप ना, अरे म्हाज्या वांगडा अशें जाल्लें, हां म्हाज्या वांगडा तेन्ना तशें जाल्लें, म्हाका तेणें तेन्ना अशें म्हटलेलें, तें सगळें घेवन बसप ना. ज्या मनशाक तुमकां कितें वायट म्हणपाचें आशिल्लें तें तेणें म्हटलें, तेज्या मायंडान जें कितें फ्रस्ट्रेशन आशिल्लें जावं ताका कितें तुमचेर राग काडपाचो आशिल्लो तो तेणें काडलो, तो मनीस फ्री जावन गेलो, जाल्यार तुमी कित्याक तेच परत घेवन बसता? म्हाजें थिंकींग अशें. सो तेणें म्हणपाचें आशिल्लें म्हणलें, तुमकां जर वायट दिसलें तेन्नाच तुमी तोंडार कितें म्हणपाचें, मोकळें जावपाचें, तें घेवन बसप ना. इफ सपोज तुमकां पॉसिबल ना त्या मनशाक कितें म्हणपाक इन रिटर्न, तुमकां जर पॉसिबल ना तुमी ताका परत रिटर्न रिप्लाय दिवपाक शकना, जाल्यार तुमी त्या टायमार उगीच रावली न्हू. सो ती गोश्ट तशीच सोडून दिवपाची. जर तुमकां वायट दिसतलें तेन्नाच म्हणपाचें, तेन्ना टॉपीक क्लोज करपाचो. हांव लायफान आतां तशेंच करता. पयलीं हांव खूब कितें अशें घेवन बसतालें गोश्टी, म्हळ्यार अशें कोणें कितें म्हटलें बीन न्ही म्हणटगीर अशें हां म्हाका तेणें अशें म्हटलें, म्हाका कित्याक म्हटलें, हांवें तें केन्ना अशें करूं ना तशें करूं ना, हांव सगळें तें घेवन बसतालें. आतां न्ही हांवें तें सगळें सोडून दिलें. कोणें जर कितें म्हटलें, फॉर एग्जाम्पल अशें कितें म्हटलें म्हाका वायट दिसलें, हांव तेन्नाच ताका रिटर्न रिप्लाय दिता, तुवें म्हाका अशें कित्याक म्हटलें, हांवें अशें करूं नाशिल्लें, जाल्यार तुका कित्याक गरज आशिल्ली म्हाका म्हणपाची, तूं कित्याक म्हाज्या लायफान इंटरफियर करता. हांव तेन्नाच ताका तोंडार कितें म्हणपाचें तें म्हटलें, विचारलें, तो टॉपीक थंयच क्लोज जालो. तेच 15 दीस घेवन बसलें, म्हाका वायट दिसलें तेणें म्हटलें म्हणून हें तें सगळें घेवन बसना. बरे गोश्टी ज्यो लायफान घडटा तेजेर फोकस करपाचो आनी बरे भशेन चलत रावपाचें. सो अशें ना की हांव तुमकां सदांच म्हणटा न्ही की लायफान आमी बरी आसा, एकदम मस्त मजेत अशें तुमकां म्हणटा. अशें ना की लायफान सगळे दीस सदांच बरें आसता अशें ना. वायट दीस बी येता, थोड्यो गोश्टी वायट बी घडटा, थोड्यो गोश्टी अश्यो आसता ज्यो मना सारक्यो जायना. आमकां एक्सपेक्टेड आसता की अशेंच जातलें म्हणून, पण तश्यो जायना थोड्यो गोश्टी. बट तेजेरूच फोकस दवरून तितूनच रावून त्यात मनान वायट विचार हाडून नेगेटिव्ह थॉट्स घेवन बसून कांय उपयोग ना न्ही. सो बरें आसा तेजेर फोकस करपाचें, नेगेटिव्ह कितें आसा तें सोडून दिवपाचें, सोल्युशन काडपाचें, सोडून दिवपाचें. हांव तेंच करता. ताका लागून हांव तुमकां सदांच सांगता की आमी मस्त मजेत आसा. कित्याक हांव नेगेटिव्ह घेवन बसना आनी हांव तुमकां बी सांगता तुमी न्ही जाता तितलें ट्राय करा की जे कितें नेगेटिव्ह थॉट्स आसा ते सायडीन दवरून बरें कितें आसा पळय तेजेर फोकस करपाचें, हॅप्पी रावपाचें, आपूण बी खूश रावपाचें, दुसऱ्यांक बी खूश दवरपाचें.
तर आयचे माझे हे प्रवचन हांगाच सोंपयता. एक्चुअली न्ही कितें जालें ना 5-6 दीस पयलीं ताणें तो कमेंट केल्लो बट म्हाका तेन्ना हांवें वाचलें ताका ते रिप्लाय बी दिलो ते कमेंटा तेच्या. बट न्ही काल अशेंच न्ही कमेंट स्क्रोल करताले. एकदां कितें जाता ना आमी व्हिडिओचे अंडर वचून ते तुमी जे कमेंट करता तांकां रिप्लाय करता बट थोडेशे कमेंट्स आसता अशे की ते व्हिडिओ थ्रू म्हळ्यार व्हिडिओचे सकयल न्ही दिसनात कमेंट. सो ते कमेंट सेक्शना वचून भायर न्ही ते म्हळ्यार रीड करपाक पडटा. एकदां दाखयना कमेंट्सा भितर. सो तेच न्ही हांव ते भितर वचून अशें पळयतालें की कोणें कमेंट केला आनी उरला रिप्लाय करपाचें म्हणून. तेन्नाच न्ही म्हाका हो तेचो कमेंट दिसलो. सो राती मागीर हांवें हेज्या वांगडा डिस्कस बी केली ना म्हाका असो कमेंट येयला अशें म्हणून. तर म्हटलें आयज तुमच्या वांगडा बी शेअर करया अशें म्हणून. तेन्ना तर ताका हांव प्रॉपर असो आन्सर दिवपाक शकलें ना की हांव अशें कित्याक म्हणटा तें. सो तर म्हटलें चला त्याच्या वांगडा तुमकांय बी हो प्रॉपर आन्सर असो दिवया अशें म्हणून. सो म्हाका लागून जर तुमच्या लायफान कितें बरो टर्न येता जाल्यार गूड थिंग न्ही, सांगपाक कांय प्रॉब्लम ना. सो अशें ना की हांव जसो बिहेव करता म्हजी जशी मायंडसेट सगळ्याची तसोच बिहेवियर आसता सगळ्याची मायंडसेट तशी आसतली अशें ना न्ही. आपआपल्याले एक हें आसता न्ही लोकांले प्रॉब्लम सॉल्व करपाचें तेंचो एक हें आसता कितें म्हणटा तेका आमी म्हळ्यार एक मेथड आसता. प्रत्येक जण आपआपल्या भशेन हँडल्स करता न्ही प्रॉब्लम्स. तर हांव प्रॉब्लम्स अशें हँडल करता. वन टायम तेजें सोल्युशन काडलें ते प्रॉब्लम थंयच सोडून दिलें. कोणाक कितें वायट दिसलें तेन्ना उतर दिलें थंयच तो टॉपीक क्लोज केलो तशें. सो चड ड्रॅग करप ना. आनी जे कोण आमकां नेगेटीव अशें कमेंट करता आमचे नेगेटीव रिप्लाय करता तेंचे खातीर टायम वेस्ट करून कांय उपयोग ना. ते मनीस सुदारचे बी ना न्ही अशें म्हणून. चला तर आयज थर्सडे आनीक रांदपाक जाय आतां. सकाळची 10:30 सुमार जाल्या आनी आमचें मावू आत्तां उठलां. जेन्ना सावन तेजी डिलिव्हरी जाल्या पळय न्ही तेन्ना सावन तें सामकें आळस जालां. नाल्यार सकाळीं हांव जेन्ना 7 उठ्ठालें पळय न्ही तेन्ना ते थंय भायर दारा कडेन येवन बसलेलें आसतालें उठून. जाल्यार आतां ते 10:30 11 बी उठ्ठा. सकाळ फुडें ताका ब्रेकफास्ट जेन्ना आमी करता पळय तेन्ना कितें घालपाक यो म्हणल्यार बीन तें येना. सुसेगाद त्या बॉक्सान न्हिदून रावता. बरें ताका सुसेगाद पावसाक न्हीद बरी पडटा. जस्ट उठून गेला आनी 10:30 जाली. एज युजल घरातली जी कितें कामां आसा तें सगळें जालें. झाडप पुसप ब्रेकफास्ट देवाची पुजा बिजा सगळी हो पुजा बी करून गेला. आनीक फाटले 2-4 दीस न्ही अशें जातालें वत सकाळच्या टायमार म्हळ्यार फर्स्ट हाफ जो आसा पळय तो खूब वत अशें येतालें कडक आनी सांजचे 3-4 नंतर पावस स्टार्ट जातालो. आयज ना आयज सकाळच्यान पावस आसा आनी भायर बीन न्ही वेदर जो आसा पळय तो सामको असो दमट असो आसा. उदोळच्यान पावस पडटालो आतां ना पावस बट काळोख करून आसा. हो गेला. इतले 2-3 दीस वत आसतालें न्हू बेजार येता करतालो. आयज बरो मुक्कट्यांनी उठून गेला. मातसो क्लायमेट असो थंड आसलो की बरें दिसता न्ही अशें म्हणून. नाल्यार वताक बी बेजार येता भोंवपाक जीव जाम जाता म्हणटा. तर आयज वेदर भायर आसा ओके लायक असो दमटी अशी पळयात. वत बीत कांय ना. आनी आतां न्ही म्हाका रांदपाक जाय. लायटी बंद करतात. आतां रांदपाचो प्रोग्राम. तर आयज ब्रेस्तार म्हाका वॅज हेका नॉन वॅज. म्हाजी दाळ आसा पयर दाळ केल्ली काल न्ही काल हांवें हें केल्लें कालवाच्या मासाच्या तोंडाक आनी पयर दाळ केल्ली ती आसा. तर ती दाळ जी आसा पळय ती म्हाका पुरो आयज ओके. कालच मसाल्याचें केलां न्ही आयज परत मसाल्याचें जायना खावपाक. सो ती दाळ आसा तीच गरम करतलें हांव. एकूच टायमा खातीर न्ही म्हाका ती. आनीक नुस्तें आसा बांगडे. तर बांगड्याचें हुमण करतलें. एक्चुली ते कालवाचे मासाच्या तोंडाक जे केल्ले पळय न्हू कालवाच्या तोंडाक तें आसा बट हो म्हणटा आपल्या नाका खायता म्हणल्यार हें मसाल्याचें जाता न्ही अशें म्हणून. एक अशें नुस्त्याचें हुमण बी कितें कर म्हणपा लागला. म्हणून म्हटलें चल आयज बांगड्याचें हुमण करया म्हणून. बांगडे आसा तर पयर हाडलेले आनी थोडेशे फ्राय केल्ले आनी थोडे आशिल्ले बांगडे. त्या बांगड्याचें आतां हांव हुमण करता. सोय बी कातून दवरलें. न्हांवचे पयलींच न्ही सोय बी कातून दवरले हांवें. सो जस्ट आतां मिरसांग काडपाचें आनी वांटपाचें तितलेंच. तर ही पळयत हांगासर सोय बी कातून दवरल्या. ती आतां मिरसांग काडून घेता आनी मिक्सर लायता. मागीर पावस बी व्हडलो येयल्यार लायट पयलीं वयतली आमची. तोच प्रॉब्लम पयलीं म्हटल्यार पावसाक. तर मिरसांग बी लावन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां रांदता बिनता. आनी
आयज रेसिपी बी काय ना, जस्ट एक बांगड्याचे नॉर्मल हुमण. आय थिंक हांवें बांगड्याच्या हुमणाची रेसिपी शेअर करूं ना, बट युजल जशें आमी हुमण करता आमी तशेंच. इफ सपोज बांगड्याचे तीख आंबट बी करता न्ही जाल्यार तुमच्या वांगडा केन्ना शेअर करता. तर जस्ट एक नॉर्मल अशें तिखटशें मातशें हुमणच करता, तीख आंबट बी करना. तेका लमाई केन्ना केलें जाल्यार शेअर करता. आतां नॉर्मल हुमण करता त्या पयलीं सगळें करून घेता, आदन बिदन करून दवरिता, शीत बी करपाक जाय न्ही. आनी मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. हॅलो. तर हां पळय, हाय हॅलो बी म्हण मरे. हॅलो. नेटान म्हणलें सामकें म्हण म्हणटकीर. हां आत्तां येयलो तो टायम न्ही. हां 1:20 जाले. एक 10 मिनटां पयलीं येयलो आसतलो न्ही रे. 5 मिनटां पयलीं येयलो खंय 1:15 जाला. आनी येवची येवन टी व्ही लायल्या, रेसलिंग पळयता. आनी म्हागेलें रांदून बी जाल्लें आसा. आयज कितलें तरी जेवण खबर आसा तुका? शीत आनीक बांगड्याचें हुमण, तुका सुंगटां फ्राय, आनी कालचें तें कालवांचें आसा तें, आनीक मागीर दाळ. तुगे थाली दाळ आनीक हें केलां कितें जाणा हें रे दुदी फ्राय केलां म्हाका. आनीक तें उकडलेली तोरां घोटां. थाली करून दी. यो दिता पुरो. बेजार येयलो म्हाका रांदून रांदून सकाळच्यान. वाडटा नुस्तें बी जालें. तर हें पळयात हांगासर सुंगटां फ्राय आनीक म्हाका फ्राय आनी हें सगळें जेवण हांगासर. आनी हो न्ही दुदी धुवला, ताका लागून मातसो दवरला मातसो वाऱ्याक, भितर दवरलें की बुरबुरता न्ही. तर आनी ही न्ही हांवें हांगासर उकडून घेतलेली तोरां जी तुमकां दाखयल्ली पळय त्या दिसा, उकडून दवरल्या म्हणून हांवें ती फ्रिजान दवरलेली. ती अशी करून न्ही हांव जाय तेन्ना काडटा आनी पळोवपाक शकता तुमी. पोनाक न्ही इल्लेशें उदक घालता आनी ही तोरां घालून न्ही धापून हेंकांनी मातशें ऊब काडटा, मातशी गरम जावपा खातीर. एक 2 ते 3 मिनटां हेंकां जर मातशें हाय फ्लेमीचेर दवरलें न्ही अशें करून धापून, जाल्यार ती ऑटोमॅटीक गरम जावन येता. फ्रिजांतल्यान काडले की थंड थंड खावपाक हें जाता न्ही अशें म्हणून. सो हेका अशें दवरिता 1-2-3 मिनटां. मातशी गरम जाली की ही खावपाची बरी लागता. सो हांवें तुमकां दाखयल्ली की कशी उकडून बी घेतल्या ती. आय होप तुमी बीन ट्राय केली आसतली. तर जालें म्हजें जेवण सगळें. आतां वाडून घेता आनी जेवन बी घेता. टायम जालो न्ही, भूक लागल्या खंय ताका, तर वाडटा. आयज न्ही पावसाचो कांय नामो निशान ना. आनी घड करून नेबराले पत्र्यांचो आवाज येता. तेंगेले पत्रे हालता वाऱ्यार. आनी आयज आमगे लेबर आयले कामाक. हांसता न्ही हू करना. पळय कितें तेणी पावसाचें उदक पडटा पळय, जें फाटल्यान बिटल्यान सगळें पडटा पळय न्हू, तेणी उदक अशें येता व्हांवन. आनी ही न्ही सगळी अशें करून माती जी आसा पळय न्हू ती व्हांवन वयता. तर ताका म्हटलें कितें ती माती बेश्टी व्हांवन वयता न्ही, वेस्ट जाता न्ही, ताका लागून तें मातशें म्हणलें तेका चिरे बी लावन घे आनीक माती सारकी लेवल करून घे. म्हणल्यार पावसाचेर मातशी बसतली न्ही म्हणून. हे जे चिरे हांगा लायल्या पळय न्हू ते एक्चुली न्हू पयले वर्सा आमी थंय लायले हांगा ह्या इतले लागीं लायले. तर बाकीची ही तेजे सकयल्ली जी माती आहा पळय ती सगळी पावसान वर्सानच व्हांवन वयता. आनी उदका वांगडा न्ही ते सायडीच्यान बी माती जी आसा पळय ती सगळी व्हांवन येता आनी रस्त्यार वयता आनी ते सगळी खळयान पडोन थंय स्टॉक जावन उरता. सो म्हटलें ती वेस्ट करचे परस मातशें म्हणटा ताका सारकें लेवल बिवल करून घे अशें म्हणून. आनी हे चिरे पयलींचे ते कुडके जावन आसा घरा टायमार घातलेले ते. सो ते हे सगळें तो निवळ करता. करबेल किल्लेले रे नाका.
एकदा लावन माती बी घातली. आता हांवें एक कितें म्हणलें न्हू, तो प्लॅन जो आसता तेजेर कितें करता रे तूं? अमल कर, एक्शन अमल विमल म्हणलें न्ही. आनी एक एक्स्ट्रा चिरलाय मरे थंय. पळय कितले चिरे आसा ह्या सायडीच्यान. कुडके कित्याक लायता? हात बी हें करून घेवशे. आमी कसलींय कामां करतात बट आमी मागीर हाती पांयां कुडके बी काडून घेता न्ही रे. ते बी करता आमी. सो सो पावसाक कितलीय तयारी केली, कितलेंय काम केलें म्हणून सोंपत ना. जसं जसं पावस येता तस तशें आनी कामां दिसत रावता न्ही रे. संवसारा खबऱ्यो कसल्यो. मागे फोन वाजूं लागला. कितें रे मच्छर काय किमसां? तर हो हांगासर काम करता. आतां हे काम करता पळय न्हू तूं, तें पळोवन खुबशे जाण कमेंट करतली की तूं एकलोच काम करता आनी हांव तुका उबें रावन पळयता म्हणून फकत. हां व्हिडिओ कोण काडटा का? व्हिडिओ कोण काडटा तें जालेंच. बट हे पळय येयली रे परत. तर तुमकां सांगता, जे कोण पयलींचे व्हिवर्स आसा तांकां खबर आसा. जे कोण नवे व्हिवर्स आसा जावं जे कोणा पयलींचे व्हिवर्स आसा बट जेंकां कोणा याद ना बीन तांकां सांगता, हांव असले मातयेचे धुल्लाचे कामां करना. सारकें न्ही रे? तोच करता जे कितें अशें मातयेची बितयेची कामां आसा पळय न्हू ते हांव करना, तोच करता. कित्याक की म्हाका धुल्लाची एलर्जी. म्हाका मागीर तें सगळें आंग बुड्डोवपाक लागता, आंगा पोयर फुट्टा, शिको येतलो, थंडी जातली, हें सगळें. ताका लागून असली धुल्लाची कामां आसा पळय न्हू ती सगळीं कामां होच करता. हांव फक्त कितें हाडून दिवपाचें, करून दिवपाचें तसलें, कितें सांगपाचें, दाखोवपाचें. हांव तेगे सुपरवायझर. आनी आमी हे कामां असले हांव करना. तुमकां केन्नाच हांव असली कामां करता तें दिसपा बी ना. आनी तो आपय बी ना म्हाका असली कामां करपा. दसण हें करनाका. असली कामां करपाक म्हाका तो केन्ना आपय बी ना आनी सांगा बी ना. आपल्याक जेन्ना जमता करपाक आसता पळय न्हू तेन्नाच तो आपुणूच कितें करत रावता असलें सगळें. तर न्ही 1 वराच्या ऑलमोस्ट 1 वर मायज जालें दिसता न्ही रे. ऑलमोस्ट सुद्दां न्ही, 1 वराच्या एफर्टान सगळें काम जें आसा पळय न्हू तें कंप्लीट जालें. हेणें आपल्यालें गार्डन तयार केलें. 1 केळी 2 केळी रा हांगा एक केळ लायल्या, हांगा एक केळ लायल्या, हांगा एक केळ, हांगा फुलाचे दसण लायल्या, हांगा हे सुपारी माडी. आनी ती पयलीं आशिल्ली बारीक अनंता झाड आनी कुंदिणेचें झाड. 2 केळी लायल्या. आनी म्हटल्यार कित्याक लागून खबर आसा, हांगासर ज्यो केळी आशिल्ल्यो पळय त्यो सगळ्यो मॉडर्न पडला. आनी ते कोणाक काम करपाक सांगलें पळय न्हू ते बिजी आसा कामाक. लोकांनी एडवान्स कामां आसता न्ही आनी मातसो आसोर बी पडपाक जाय. पावसाक बी ते सगळें करपाक मेळपाना. ते माती आसा पांया कडेन, पांय भितर वयता. हय सगळें माती पांय अख्खो भितर वयता. ताका लागून ते हेणे बी चड फोर्स करून लोकां आपयलें मातशें वत बीत पडो न्ही अशें म्हणून. ताका लागून मागीर सगळी केळी बिळी मेली जाल्यार हांगा आसा तितल्यो चवथीक बी पानां श्रावणाक हेका ताका जाय पडटा न्ही. सो अशें म्हणून हो म्हणपाक लागलो 2 लावन पळोवया कशी जाता ती. आनी कितें आसा जाणा, हे आंबो आसा न्ही ह्या सायडीन आनी हें झाड तें व्हडलें झाड आसलें की ना तेज्या सावटाक न्ही बारीक झाडां जायना. तो प्रॉब्लम जाता. ताका लागून ही दसण बी एक्चुली हांगाच आशिल्ली. ती माती आतां सारकी केली आनी परत लायल्या. लागलेली दसण ती बेश्टें खांदो लायिल्लो हांवें 1 वर्स तो लागलो. तेणें लायला पळोवया कशें कितें जाता तें. सो जालें. आनी ही उदकाक हे सायडीच्या वाट दवरल्या. दोनी हेच्या मदीं उदकाक वाट दवरल्या. सगळें उदक येता न्ही पळोवया. इफ सपोज उदकाच्या फ्लोवाचेर माती गेली न्ही, चिरे हाल्ले जाल्यार मागीर परत आनी सायड करून घेवपाचें. सद्या टेम्पररी केलं तेणें. हांवें म्हटल्यार चड एफर्ट घेवन सगळें करनाका न्ही रे. सो जालें. मातशें निवळ दिसलें आतां ना. पयलीं हांगासर सगळें माती आनी ते फातर आशिल्ले न्ही पयलीं घराचे. ताका लागून इल्लें निवळ बी करपाक जाय न्ही. सो अशें म्हण चल गिजर लायल्या न्हांव चल. 5 जाली च्या करून दिता तुका. पावस येता ह्या सायडीच्यान. काळोख केला पावसान. निवळ दिसता मरे मोबायलाचेर. ह्या सायडीच्यान न्ही पळय ह्या सायडीच्यान सकयल सायडीच्यान बी सगळें काळोख जाला.
सो ताका लागून म्हटलंय का जात तितले व्ह्यू मस्त मेळटा टेरसी वयल्यान बरें मेळटा ते फुडल्यान काळंगा मळग आसा पळय म्हळ्यार शेत आसा ते त्या सायडीच्यान टेरसीर गेले जाल्यार बरें जाता ताका पावस येता न्ही म्हणून हेका म्हटलें हांवें चल हें कर म्हणून बेगी बेगी क्लोजींग कर तुगेलें अशें म्हणून सो केलें सो जाल्यार तो गिजर लायला न्हांवून घेतो हांव च्या करता म्हाजो फोन वाजपा लागलो भायर न्ही पावस पडून गेलो आमकां खबर बी ना पळय आतां जस्ट भायर येवन पळयत जाल्यार पावस पडला आमी भितर आशिल्लीं तुमकां तर खबरच आसता आत्ताच न्ही एक 10 मिनटां पयलीं हें सगळें काम कंप्लीट केलें इन सेन्स पावस येता म्हणूनच न्हू जुगाड करून करून बेगी बेगीन केलें कंप्लीट आनी मातशें न्ही थोडेंशें करपाचें आशिल्लें म्हटल्यार आनी थोडेशें अशें काम आशिल्लें मायंडान आनी थोडेशें अशें करपाचें आनी तशें फातर बी काडून पळय हे सायडीन घातलें हांवें तें सगळें हे सायडीन बी काडपाचें करपाचें आशिल्लें बट पावस येता म्हणून हेका म्हणलें हांवें आसूं हेंच जें कितें आसा पळय माती बिती मातशी चिड्डय आनी हें करून कुशीन सरया म्हणून आनी हें तेणें फातर लायलें हांवें माती घालून हें करून बी घेतलें झाडां बिडां हाडून दिलीं अशें ना की तेणें एकल्यानच काम केलें म्हणून हांव न्ही मोस्टली अशें करून धुल्लाच्या कामाक बी हात घालना बट अशें करून तो खूब टायर्ड जातालें म्हणून अशें मदीं मदीं करपाक वयता कितें तो म्हणटा म्हाका नाका आसूं पुरो अशें म्हणून तूं करनाका मागीर आपणाकच वावर अशें तशें म्हणटा बट बरें दिसना न्ही तो करता आनी हांव बसून पळयता अशें सो हांवें बी मातशें ताका हेल्प केली चड न्ही मातशें अशें वयल्या वयरशी आनी हें करून आमी भितर मातशी गेली हो जस्ट न्हाला आतां आनी हो न्हावता म्हणल्यार भायर पावस बी येवन गेलो आमकां खबर ना भितर जस्ट न्हांवन आत्तां हांगासर आड पडला भायर वया जाल्यार पावस वलें जालें तेजें आमकां खबर बी ना न्ही भितर कळ्ळें बी ना बारीक पडून गेलें दिसता पूण बरो पडला भायर पयल्यार कळटा तर आयचें हें इल्लेशें काम पळोवया फाल्यां परत कंटिन्यू केल्यार केलें उरलेलें आनी हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हो हांगासर एंड करता आनी तुमकां सगळ्याक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा जाल्यार सबस्क्रायब करात चलात तर मेळया फाल्यां बाय बाय हेवटेन पावसान काळोख केला परत